हाय हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत तशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. सो आयज म्हाका आमी बी बरी आसा म्हणटा आसा हांसपाक हेकाच लागून येयलें की ना हेच मातशें हांव टायर्ड जालां. तुमकां म्हाज्या तोंडाक बी पळयल्यार कळटा आसतलें, तोंड बी सुजलें, दोळे बी पडटा सामकें पळय सुजोन अशें म्हणून म्हटलें बरी आसा म्हणटा आसतना म्हाका हांसपाक येवपा लागलें. तर आयज आसा ट्यूसडे 30th आयज, आणि जशें की तुमकां हांवें म्हाज्या लास्ट विडियोन सांगलें पळय की म्हाजो आयज 30th अपॉइंटमेंट आसा म्हणून. सो आयज आमी वता डॉक्टरा कडेन. तर आज सावड्डे आसा, पयर आयिल्ली आमी. तर काल हांवें कांयच शूट करूं ना मोदी. तर काल म्हजो ब्लड टेस्ट आशिल्लो, जो 9th मंथार फायनल ब्लड टेस्ट करता पळय तो आशिल्लो. सो तोच रिपोर्ट कलेक्ट करपा येयला आतां. तर तो रिपोर्ट घेतली आनी डायरेक्ट डॉक्टरा कडेन वतली. आणि हांव ज्या कडेन म्हळ्यार जे गायनेकाक कन्सल्ट करता पळय ते आतां तुमकां खबर आसा अपॉइंटमेंट असो ना, जस्ट वचून तुवें नंबर बरोवपाचो, म्हळ्यार नांव बरोवपाचें नंबराक. तर 9 सुमार या म्हटलेलें, घरा कडेनूच 9:30 जावन गेली. तर आतां सावड्ड्या मार्केटान आसा रिपोर्ट कलेक्ट करपाक, आनी मागीर रिपोर्ट घेवपानूय वचपाचें. हाडलो रे म्हागेलो 2 रिपोर्ट आनी तुगेलो ओके. सो ब्लड टेस्ट आशिल्लो न्ही, सो तो केलो. मातशी AC कमी कर, अशी स्ट्रेट या भायल्यान. तर आतां वता मडगांव. कितलेय बेगीन भायर सरले न्ही, पयलीं अशें आसतालें की सावड्ड्यासान भायर सरले, चांद्रासान अशें गेली न्ही मडगांव, एक बिटवीन 20-25 मिनिट्स मॅक्झिमम 30 मिनिट्स लागताले. आतां इतलो टायम लागता जाणा, सगळ्याक रस्ते पिड्यार, सगळ्याक. आमच्या घरा कडल्यान भायर सरले की ना मेन रोडार येयले म्हणटकीर रस्ते असलेच घडघडू घडघडू. मार्केटान तर वचपाचेंच ना. पेटो मार्केटांतल्यान तर येवपाचेंच ना, असलो रस्तो पिड्यार सगळो. आनी कितें आसा, अशें नॉर्मल स्पिडीचेर बी येवपाक सुसेगाद सांबाळून वचपा पडटा न्ही. खंयच्याय भायल्यान चल तूं, मार्केटांतल्यान सगळे रस्तेच अशे अशें करून. सो ताका लागून आमकां आनी खूब टायम लागता. तर डॉक्टर जी आसा पळय ती 10क येता, बट वचून पयलीं नंबर बरोवपाक जाय न्ही, म्हळ्यार नांव बरोवपाक जाय. सो हेका म्हटलें आसूं सुसेगाद या अशें म्हणून. फकत इतलेंच की ओटीन जर गेलो न्ही डॉक्टर जाल्यार मागीर बेजार, खूब टायम बसपा पडटा. कसली थंडी रे, म्हयनोभर शिकून एक वांगडा काडला. सो तेका बी थंडी जाल्या. म्हागेली थंडी तर पयलीं सावन चालूच आसा, हेका बी जाल्या थंडी रे. हॅलो हॅलो न्हू, तू गाडयेचेरच कॉन्सन्ट्रेट कर. अशी करून ह्या स्पिडीचेर जे आसा पळय ते वयचे पडटा. इतले सामके फोडून दवरला, ते दवरला, कवरअप बी केलें ना, बेजार येता. सो चलो आतां आमी भायर सरले. सद्याक तर सावड्ड्यात आसा. कितलो टायम जालो, 9:45 जाली. आनी पळोवया आतां मडगांव कशें कितें पावता तें. डॉक्टरा कडेन वयतली, पण डॉक्टरा हॉस्पिटलान हांव शूट करचें ना. आयज म्हणल्यार हांवें हॉस्पिटलान कांयच शूट केलें ना, आनी आयज बीन करपा ना. ओके, सो चलो मेळटा मागीर मडगांव पावले की. ड्रीप लायला, ड्रीप. ये ड्रीप ती लास्ट टाइम चलाए सर लाइन. हाउ यू फील? जाल्या न्ही भूत अशें जाला. सो हॉस्पिटलांतलें काम जें आसा पळय तें जालें. 3 खेपी आमी डॉक्टरा कॅबिना गेली. हांव 3 खेपी तोंड बघून ना, हांव 3 फाटी. हांव 2 खेपी. तू 2 फाटी टेपी बी मारली. सो हेमोग्लोबीन मातशें लो मेळ्ळें. काल ब्लड टेस्ट केल्लो न्ही, रिपोर्ट तेणें सांगलें, पूण हेमोग्लोबीन लो मेळ्ळें जाल्यार ड्रीप लावपा पडटलें म्हणून. सो ती ड्रीप लायली. आनीक सोमतेच हें केलें. ती म्हणटाली तुमकां जाय तेन्ना केन्नाय लाय, आयज फाल्यां पोरा केन्ना जाय तेन्ना येवन लाय अशें म्हणून. सो परत परत आनी येवपा न्ही अशें म्हणून म्हटलें आयजच येयल्ले कडेन आसतनाच लावया अशें. ड्रीप लायले. हात सामको हें जाल्यार जड जाला आतां. सो लास्ट मागीर तेंच्यान मातशी स्पीड इनक्रीज केली न्ही, सो ती आतां हात दुखता. तर जालें हॉस्पिटलांतलें काम. आतां आनी थोड्या दिसान आपयलां, आनी थोड्या दिसान वतली मागीर. तर टायम आतां 12:30 जाली. तर फोटोशूट जो आसा पळय तो पेंडींग आसा आमचो. सांगपाची गोष्ट म्हणल्यार कमेंट बी केल्ले म्हाका थोड्या जाणांनी की
फोटोशूट करनाका म्हणून. तर आयज नाका, फाल्यां नाका, आतां नाका, मागीर नाका, सावड्ड्या येवना, हांगा येवना करून करून फोटोशूट जो आसा पळय तो पेंडींग आसा. तर आतां फोटोशूटाची तयारी करता, कित्याक की 9वो म्हयनो लागलो आसा. आतां केन्ना कितें जाय सांगूं जायना, करपा मेळटा काय ना मेळटा पळोवया अशें म्हणून. सो हेका कपडे हेणे ऑलरेडी कपडे घेतल्या. म्हाका जाय तसले कपडे खंयच मेळना. ऑनलायन कितले ड्रेस ऑर्डर करून करून रिटर्न केले. तर तुमी म्हणटले आतां रेंटाक घेयनाका म्हणून. तर ना, म्हाका न्ही ते रेंटाचे कपडे जे असता पळय लायक ते अशे व्हडले हेजे बीन तसले कपडे म्हाका लायक ना. आनी तसले अशें चला सकयल्यान हें पडला सिग्नल, गेट पडल्या थंयच्यान टर्न मारून. सो म्हाका न्ही ते रेंटाचे कपडे बीन तशे म्हाका तशे ड्रेस नाका फोटोशूट करपाक. ओके, सो ताका लागून हांव न्ही सिंपल असो ड्रेस जो आसा पळय न्हू तो घेतलो अशें म्हणून रावला. म्हळ्यार म्हाका ऑनलायन मेळत ना. कितले ड्रेस ऑर्डर केले, म्हाका जाय तसलो कलर आनी म्हाका जाय तसो पॅटर्न मेळत ना. सो आतां हेका म्हटलें फायनली चल ट्रेंड, झुडिओ, वेस्ट सायड खंय वचपा मेळटा थंय वचया आनी पळोवया अशें म्हणून. तर स्टार्टींग जें आसा पळय न्हू तें आतां खंय वयतले आमी, झुडिओसान स्टार्ट करता. आनी आयच्या दिसा एनी हांव म्हाका ड्रेस जो आसा पळय तो फायनल करपाचो आसा. सो आतां पळयता, झुडिओन पळयतलें, ट्रेंड्सा वयतलें, वेस्ट सायडा वयतलें, सगळ्या वयता आनी मागीर घरा वचपाचें. ओके, सद्याक एक फार्मसीन गेल्लें मेडिसीन हाडपाक. एक प्रोटीन बार घेतलो, नो एडेड शुगर, आनी तो खाल्लो. कित्याक जेवपाचो टायम जालो ना, 12:30 जाला. कशे कपडे मेळटा पळय त्या प्रमाणे बेगीन कपडे मागीर जालो ड्रेस फायनल जाल्यार बेगीन वयतली घरा जेवपाक, ना जाल्यार हांगा सोदून सोदून मागीर सुसेगाद जेवपाक. तर आतां सद्याक वयता, झुडिओन दाखयता मागीर तुमकां. ओके, ड्रेस दाखोवपा ना खंयचो घेतलो तो, झुडिओन दाखयता. थोडीशी शॉपिंग, खूब लोक आसता आनी मेन म्हटल्यार म्युजीक चालू आसता. ताकाच लागून हांव केन्ना झुडिओन गेले जाल्यार शूट करना. चलो मेळटा मागीर. फायनली न्ही सगळ्याक भोंवून भोंवून आमी घरा कडेन आयली. पावस लागला आमकां मार्केटांक, सो ताका लागून न्ही चड अशें आनी कांय शूट बी केन्ना. झुडिओन गेली आनी सगळ्या भोंवून भोंवून लास्ट फोटोशूटाचे कपडे जे आसा पळय ना ते घेतले. सो हांवें शूट आनी कांय करूना, कित्याक की आमकां घरा कडेन येवपाक जाय आसलेलें. पयलीं अशें चिंतलेलें की जेवन बिवन मागीर येतली म्हणून घरा कडेन, बट मागीर म्हटलें नाका भायलें अशें म्हणून जेवपाक मन नाशिल्लें म्हागेलें. हांवें हो म्हणटालें जेव, तूं कितें जाय तें खा अशें म्हणून. हांवें मन नाशिल्लें म्हणून आसूं म्हटलें. तर येवन जेवली बीन. आतां 3:30 जाली आनीक बसलें आतां पळय हांगासर चिबड खाता, दाखयता तुमकां. आनीक शूट करूना गडबडीक लागून जे कडेन गेल्ली थंय, आनी कपडे बीन दाखोवना कित्याक की आतां जर कपडे दाखयले न्ही मागीर तुमकां एक्सायटमेंट उरपाना न्ही फोटोशूटाचो ब्लॉग जो आसा पळय तो पळोवपा खातीर. आनीक फोटोशूट जो आसा पळय ना तेजी डेट आजून डिसायडेड जाली ना, म्हळ्यार फायनल जालें ना अमकेच दिसा अशें म्हणून. ह्या आनीक 2-3 दिसां भितर आफ्टर दसरो जालो की फोटोशूट जो आसा पळय तो करतले. ओके, तेन्ना मागीर तुमकां हांव व्हिडिओ बी करून दाखयता, ब्लॉग बीन. सद्याक आतां येयल्या, जेयल्या बीन, मातसो रेस्ट घेता आनी हांगासर चिबड खाता. आनी चिबड हाडलेलें, सो मा म्हणपा लागली कट कर म्हणून पयर हाडलेलें. वास येतालो बरो सारको अशें, पण म्हाका खावपा मेळना. मान दोगांय खाता खंय. खाल्यार जाता काय खाल्यार जायना खबर ना. मा म्हणटा खाल्यार जायना, हो म्हणटा खा म्हणलें. डॉक्टरान कितें आज जाय तें खा म्हणलें न्ही अशें म्हणून, बट खबर ना चिबड पप्पाय बी खाल्यार जाता काय म्हणून. डॉक्टरान कितेंय खा म्हणलें आतां कितें जाय तें, बट मा बी म्हणटा खावूं जायना म्हणून चिबड. सो दाखयता तुमकां, बरें चिबड आसा आनी म्हाका पेर दिला. खा बरें. चिबड पयर हाडलेलें, तर कट करून दिलां हांवें हेका, मा आनी हो खातलें. आनी म्हाका पेर आतां खाल्यार जाता काय ना तें खबर ना. सो स्टील म्हटल्यार आसूं, बेश्टें रिस्क आनी कितें घेवपाक काय म्हणून. पण म्हाका आवडटा चिबड बी खूब. चवथीक कट केल्लें हांव, जेन्ना हांगा सावड्ड्या येयल्लें पळय चवथी त्या दिसा म्हाका खावपा दिलें ना. मातशें म्हणटा न्ही आतां खावूं जायना म्हणून.
पपाय चिपड आफ्टर डिलिव्हरी अशें म्हणटा. खबर ना आतां कशें कितें तें खाल्यार जाता काय ना तें. ना तेन्ना फ्रुट्स कसली खाल्यार जाता आफ्टर डिलिव्हरी तशें काय ना. एकू पुर रे खा मरे इतली कट केला. आनी म्हाका पेर सो हांव हे पेर जे आसा पळय ते खाता. ओके सो हे सगळें करता मातसो रेस्ट घेता आनी मेळटा तुमकां. कित्याक की आयच्यान सरस्वती पुजन न्ही आमच्या हांगासर बी 5 दीस आसता एवरी इयर सरस्वती पुजयता. तर अंदू बीन आसा ह्या वर्साच्यान. आयज ल्हान ल्हान भुरग्यांचे डान्स हे ते सगळे आसा. सिंगींग कॉम्पिटिशन आसा. सो लेट जाता रात जाता खूबशें वचपाक. ताका लागून सोंपता म्हणल्यार पळोवया. म्हाका वचपाचें मन आसा. 5 दीस आसा. फाल्यां मागीर नाटक दिसता. मागीर एक दिसा ऑल गोवा डान्स कॉम्पिटिशन. एक दिसा ऑर्केस्ट्रा आसा. दसऱ्या दिसा ऑल गोवा फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसा. आतां दनपारां जेवणाचें कॉम्पिटिशन जालें. पळोवया वचप जाता काय ना तें. पण एटलिस्ट प्रोग्रामाक वचना जाल्यार हांव पांय पडपाक तरी वयतलें हे 2 दिसान. आसा न्ही आमी सद्याक हांगासर. ताका लागून मागीर घरा गेली की कांय हें ना. तर पळयता गेले न्ही जाल्यार तुमकां दाखयता. हांव कितें घेवन येयलें रे तो कूलर कितें हाडलो. सो गेले न्ही जाल्यार तुमकां म्हळ्यार वयतलें पांय पडपाक. घरा वयचे पयलीं पांय पडपाक वयतलें सकयल शाळे कडेन. सो तेन्ना तुमकां दाखयता सरस्वती पुजयल्या ती. लास्ट इयर बी दाखयल्ली तुमकां हांवें. लास्ट इयर विसर्जनाचो व्हिडियो बीन गेल्लो ना. लास्ट इयर गेल्ली न्ही विसर्जनाक. सो दाखयता तुमकां. आयज गेले न्हू जाल्यार थोडोसो दाखयता मागीर क्लीप. मागीर कजना चेडे डान्स बीन शाळेंत भुरग्यांक. ओके सो गेले जाल्यार मागीर पॉसिबल जालें जाल्यार दाखयता बेगीन जालें जाल्यार. तेच्या पयलीं मातसो थोडोसो रेस्ट करता. सकाळच्यान बसून कमरा केलें मातशें आड पडटा आतां. आनी मेळटा मागीर तुमकां सगळ्यांक. हॅलो सांजची 6 जावन गेली आनीक व्हिडिओ कंटिन्यू करता. एक्चुली तुमकां हांवें सांगलें न्ही की शाळे कडेन जर गेले जाल्यार ल्हान भुरग्यांचे डान्स बीस आसा तुमकां दाखयता अशें म्हणून सरस्वती पुजयल्या ती. बट आयज प्लॅन वचपाचो कॅन्सल कित्याक की पावस भरपूर पडटा. अशें चिंतलेलें या अशें म्हणून. आनी तेच निमतान अशें करून 2 दीस रावतले. सो त्याच निमतान मातशें भायरूय सरप जातलें न्ही अशें म्हणून. एक्चुली गेल्ली सकाळीं डॉक्टरा कडेन भायर भोंवून आयला. बट अशें करून रॅरली भायर सरपाक ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा पळय त्यो मेळटा न्ही अशें म्हणून. बट पावस बी पडटा. मा म्हणटा पावसाक नाका अशें म्हणून. कित्याक थंय एक्चुली शेड बी आसा बसपाक बी कांय प्रॉब्लम ना. बट स्टील मागीर पावस बी येतना वयतना भिजतली न्ही. ऑलरेडी मागीर थंडेचें कंडिशन तर तुमकां खबरच आसा. सो ताका लागून म्हटल्यार आसूं मोदी एक दीस केन्ना मा म्हणपाक लागलो दनपारच्या या आरत्यो बीन जाता तेन्ना तुमी शूट कर आनी पांय बी पड अशें म्हणून. सो म्हणल्यार तुमकां अपडेट दिवया आनी व्हिडियो बीन एंड करया अशें म्हणून. कित्याक की हांवें व्हिडियो एंड करूं नाशिल्लो सरस्वती पुजनाक. थंय वयतलें आनी तुमकां दाखयतलें मागीर एंड करतलें अशें म्हणून. तर जस्ट आतांच उठला. हातीन पेलो आसा उदक पिता. तर उठला इन सेन्स रेस्ट करतलें मातशें म्हणून. आड पडलेलें मातशी न्हीद लागली. एक अर्दवर न्हिदलें. तोंडार कळटा आसतलें तुमकां तोंड बी मातशें सुजलेल्या भशेन जालें. न्हिदून उठला. तर उठलो आनी पळयत जाल्यार पावस भरपूर पडटा भायर. आसूं म्हटलें. आनी आसा 5 दीस आमच्या हांगासर सरस्वती पुजन जें आसा तें. आनी आतां नाटक आसतलें एक दीस ऑर्केस्ट्रा ऑल गोवा डान्स कॉम्पिटिशन जेवण आसतलें फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन खूब कितें हें आसा ब्लड डोनेशन आनी कितें. सो पळोवया केन्ना कशें पावता तेन्ना मागीर तुमकां एक दीस शूट करून दाखयतलें. हांव इतलें शुअर आनी हांव गेलें म्हणटकीर तुमकां दाखयतलें हें बी शुअर. ओके सो चलात तर आयचो हो व्हिडिओ हांगासरच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां. तुमी म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्रायब करात. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. आनी मेन म्हटल्यार कितें खबर आसा आतां हांव हांगा घरा कडेन आसा न्ही सद्याक अशें चिंतून येवनाशिल्लें की हांगा रावतलें अशें म्हणून. बट आतां सरस्वती पुजन बी आसा न्ही पळोवया आनी 1-2 दीस रावतलें. सो हांगासर आसा म्हणटा नॅटवर्काचो इश्यू जाता. व्हिडिओ अपलोड करपाक मेळना. म्हाजे कडेन व्हिडिओ अशें एडीट करून दवरलेले आसा. सो हांगासर आसलें म्हणटकीर न्ही एडिटिंगाक मातसो अपलोडिंगाक मातसो प्रॉब्लम जाता. सो ताका लागून मे बी तुमकां हेजे पयलींचे व्हिडिओ किंवा हेजे नंतरचे व्हिडिओ बी मातशे गॅप चडूच गॅप पडोन मेळटा आसतलें. सो ताका लागून मातशें एडजस्ट करून. ओके चलो बाय. मान मिक्सर लायलो सकयल.